CSR खाला अंगणवाड्यांक निधी मेळोवपा खातीर महिला आनी बाल कल्याण खात्या अंतर्गत फाउंडेशन स्थापन करपाचें थारायलां अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची उरिल्ली कामां रोखडीच पुराय जातली अशेंय विश्वजीत राणेन सांगलां। विषय हो आयजचो न्हू, अंगणवाडीचो विषय एक ओवरऑल आउटलूक आमचो आसूं जाय। हांवें कांय अंगणवाडी आयडेंटिफाय करून ते बांदपाक आमी घेतल्यात। कांय कडेन अंगणवाडी बांदपाक गेल्यार खंय तरी जमनीचो विशय येता। ह्यो सगळ्यो गोश्टी इट्स नॉट अ चॅलेंज, इट्स नॉट टुडेज इश्यू। वॉट वी आर ट्रायंग टू सी द रेंट ऑल्सो जे दिल्या आमकां अर्बन एंड रुरल एंड फिक्स्ड रेंट वी हॅव टू रन इट ऑन दॅट बेसीस ओनली। इट्स नॉट ओनली हियर, जे कितें तुमी देशान पळयता आनी बाकी कडेन पळयता खुबशे लोकांनी CSR म्हणून आमी एक फाउंडेशन स्थापन करपाचें ठरयलां विदीन द डिपार्टमेंट ऑफ वुमन एंड चायल्ड, जस्ट लायक आय हॅव डन इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सो अंडर CSR वी आर एबल टू गेट हेल्प, then we will target the most critical Anganwadis in phase 1, phase 2, phase 3 and try to upgrade them and try to build them. नंदघराचो कॉन्सेप्ट एक असलो, वेदांत कंपनीन ते कन्सेप्ट केल्लो, तीच कन्सेप्टाच्या आदाराचेर आमी ऑलरेडी 5 मूव केल्या। वेगळ्या तरेन विचार करचे पडटा। हे सगळे गोश्टी केन्ना केन्ना तुमकां दिसता की हे ताबडतोब सॉल्व जावंक जाय, ना जायना। केन्ना केन्ना म्हाज्या स्वताच्या मतदारसंघात हांव स्वता बांदता अंगणवाडी। करमळी हांवें आतां फाउंडेशन सोडून घालपाक घेतल्या। देवळान बसता, कशें हांव देवळान बसपाक दिवं भुरग्यांक? खर्च केल्यार लोकांचेर खर्च करताय। गरीब मनशांनी दिसून जाय की आपले भुरगे थंय वचून जाय, भाड्याचे वाचतून ते वचून बाबडे शिकता। पूण कितें आसता, रेंटाचो जो कॅपिंग आसता तो रेंटाचो कॅपिंग फिक्स्ड कॅपिंग आसता। आनी हांगा हे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक आमची गोवा मेडिकल कॉलेजीची कांय स्पेशालिटीज बेसिकली हे करपाक म्हूण तुमकां दिसलें दर फावट हांव करता, पूण तुमी पळयता की एक कडेन चालूच आहा कंटिन्यूअस। सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आमी पूर्णपणे आमी एका लेवलाचेर हाडपाचो आमचो प्रयत्न आहे। साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक चॅलेंजींग कांय गोश्टी करपाक जाय, ते करपाक आमी फुडें सरल्या आनी करता आमी करतले। जे कितें आहा तुमकां दिसत की बाबा हे घोशणा करीत आसा, घोशणा बी कांय ना। एज पर प्लॅन वी आर गोइंग, वी हॅव टू फायंड द रायट टायप ऑफ पीपल, कार्डिओथोरेसिक आनी स्पेशली कार्डिओलॉजी घालपाचें हे आमी आश्वासन जे दिल्या ह्या आश्वासनां पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। म्हणून वेन आय से द वर्ड प्रायवेट मेडिकल कॉलेज एंड अदर थिंग, नॉट ओनली टू हॅव रन अ कॉलेज, इट्स ऑल्सो टू इंटिग्रेट द सर्विसेस टुगेदर। As long as the Goan people benefit from the DDSS card, we should not worry about it. We will do whatever in a transparent manner. We will do. Too long it has taken, but it is. We are working on it over time. Challenge is super specialty hospital. One side cancer hospital चे काम चाललं। गोयची जनते पयर आमी 50 नर्सीज आमी आयडेंटिफाय करून आनी मुंबयत धाडल्या। ह्या बॅचीक आतां सध्या 10 पास जाले एग्जाम। 10 नर्सीज मुंबय वचून पोस्ट ग्रॅज्युएशन ऑन्कॉलॉजी करतले, त्याच तरेन पोस्ट ग्रॅज्युएशन पेडियाट्रिक्स दुसरे कडेन धाडटा। हे सगळे गोश्टी करपाक जाय म्हणजे गोंयचे जनतेक योग्य तरेचे बरे क्वॉलिटीचे आमी सर्विसीस आमी दिवंक शकता। रिलायन्स फाउंडेशन बरोबर बी आमचे चल्लेले आसा, ते बी हब एंड स्पोक मॉडेलच्या माध्यमांतल्यान आमचे कडेन टायअप करतले तुमचं फाउंडेशन। आनी हांव तेंचे आभार व्यक्त करता, कारण तेणी आमकां खूब स्कोप दिल्लो आसा। त्याच बरोबर हे सगळे गोश्टी फुडें व्हरपाक आमचो वेळ लागता, टायम लागता। कितें आहा की आमी हे आश्वासन दिल्या प्रमाणे तुमकां खबर हांवें एकदां आश्वासन दिल्यार हांव पूर्ण करतलो। मुख्यमंत्र्याचे सहकार्य घेवन करतले। देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी हेणी जे वेगळ्या तरेचे वर्टिकल्स आमच्या खातीर करून दिला हेल्थान, प्रत्येक वर्टिकलच्या माध्यमांतल्यान पयशे आमच्या गोंयचे जनतेक ताचो वापर करून घेवपाचो प्रयत्न